असतोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय ओम शांति शांति शांति. ज्योतिष दर्पण पळयताचे आमगेल सक्कड यूथ ऑफ GSB वीक्षकांक म्हगेले प्रीतीपूर्वक नमस्कार. आयचे ज्योतिष दर्पण कार्यक्रमांत आमगेलो ओटू कापू राजपुरोहित वेदमूर्ती गणेश भटमाम हन्यासाची हांगा कार्यक्रमाक प्रीतीन स्वागत करता. तशीच तुमकां एक नंबर आमगेले डिस्प्लेन दिसता त्या नंबराक फोन करून कसलेय तुमकां प्रश्न आसमून जाल्यार खंडीत जावन तुमी कॉल कोर येता आनी गणेश भटमामा लागीं ताजें उत्तर तुमी निमू येता. गणेश भटमाम आतां प्रोग्राम आमगेले कार्यक्रम सुरू जावंक जाल्यार ಸ್ವಲ್ಪ वेळान कॉल येवच्याक प्रारंभ जाता. तशें म्हणटाना तुमगे लागीं मस्त विचार आमी हाजी पूड जाल्यार ज्योतिश दर्पणांत घेतला. आतां एक जनरल जावन आतां सांगता म्हणजे जाल्यार आतां तुमगेले एक शिकवण म्हळ्यार तुमगेले आतां आमगेले स्कुला शिक्षण जाता रे सुरवे तुमकां वेद पाठशाले शिकून मागीर कशी जाल्लें शिकवण कशी अध्ययन कशी तुमगेले प्रारंभ जाल्लें म्हणून एक सांग. अध्ययन म्हळ्यार हांगा पाठशाले आसतनाची आमकां 2 आनी 3 वर्सां आमकां आमगेले ज्योतिश मास्टर जावन जनार्दन तामणकार आशिल्ले तांणी श्रीधर भटमाम आनी ಒಟ್ಟು कोण घेवन आनी प्रभाकर मास्टर मस्त तांचो मुतुवर्जी घेवन हांगा श्रीनिवास निगमागम पाठशाले आमगेले गुरुवर्य तशी तांणी एक कशें केलें म्हळ्यार संस्कृत एबिलिटी आशिल्ल्यांक आमगे एक आमगेल्या क्लासांत एक 3 जन मेंबर्सांक सिलेक्ट केलें. कितल्या इसवीन सादारण 95 इसवीन 94 आमी पाठशाला मेळ्ळ्याची 95 आमकां सिलेक्ट करून घेवन 4 सब्जेक्ट वय ते 4 सब्जेक्ट ज्योतिष कर्मांग वेद तशेंच तांत एक प्लस करून घेवन आमकां उडपी संस्कृत कॉलेजाचे ताजे वांगडा टायप करून घेवन काव्य प्रवेश प्रारंभ केले. म्हळ्यार हांगा तुला निगमागमान तूं करस्पॉन्डन्स कोर्स केलो. वय 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 तेन्ना तें आशिल्लें त्या वेवस्था आशिल्ली तेन्ना आमगेले तुमकां तशें बरो आचार्य मामा करस्पॉन्डन्स जावन आशिल्ली तांणी वचून थंय सायन घेवन उरलोवन घेवन आमकां थंय एंट्रन्स एग्जाम आशिल्ली. एंट्रन्स एग्जामान तूं म्हाका 100% आयलें थंय काव्य प्रवेश वता तेन्ना पुराय विद्यार्थीन पुराय जनांनी मेळून घेवन सिकेत म्हण जालें. हांगा तुला पेटोच वय प्रधान एग्जामाक पेटोच प्रति एक विद्यार्थी पुराय जन पास जाता आशिल्लीचे. हांगा शिकोवचे मात्र श्रीधर भटमामान आशिल्लो श्रीधर मास्टर त्यांचे प्रधान सब्जेक्ट जाले कसं म्हणल्यार तांतू लघु सिद्धांत कोमोदकी काव्य प्रवेश वय संस्कृताचे पुरे आनी काळिदासाल काव्य आनी वेदव्यासाल चरित्र हें त्या मस्त कडेन तांतू कोर्स येयले काव्य प्रवेश प्रथम आनी द्वितीय म्हणून. एका वर्सान तें कंप्लीट जाले नंतर मागीर आमकां तांतू लायक मार्क कळल आसताची डिस्टिंक्शनान तेन्ना डिस्टिंक्शन म्हळ्यार एक 75% आशिल्लें. तांतू मार्क कळल्यांक लायक कोण साहित्य प्रवेश प्रारंभ केले. कसं लायक म्हळ्यार आमगेलें वर्स वेस्ट जावचें ना म्हणून आमी 3 वर्सां जालां 96-97 3 वर्सां साहित्य हांगा आसतना कोर्स करस्पॉन्डन्स हांगा मास्टराला शिकचे आमी परीक्षेय वचून बरोवचे फुडें साहित्य प्रवेश कशें आशिल्लें म्हळ्यार 3 वर्सां आशिल्लें. हांगा आमी फर्स्ट इयर पास केलें 97 आनी 98 थंय वचून आमी कंप्लीट केलें. ओके तदनंतर कसं जालें म्हणून निमित्त तुमगे लागीं ओके एक कॉलर सांग. नमस्कार नमस्कार मामा उलयच मैं कंची गांव कडाळा बेकोनी तुमगे नाव बंदवना निम्या प्रश्न निम्या निगेल चल्ले ना हां त्या कंपनी एक करतास म्हणजे आता शिफ्ट करता म्हणून चेंज करता म्हणून ताका मन आसा तो जास्त की ना म्हणून बरें राशी नक्षत्र जाऊ तुमका बरें न्ही मेष राशी. ओके एक 108 भितर एक नंबर सांगा मग 108 भितर 98 वृषभ राशी सध्या मटाक प्रयत्न करचे नाका आणि 1 वर्ष नंतर प्रयत्न करा. मे 22 नंतर 2024 मे 22 वय राहू आणि गुरु परस्पर विंगड जाताची सोयरीके जाल्यार कांय प्रॉब्लेम ना. योग आसता का घेवन वय योगा निवळ आसता ताच्या नंतर कर्मा विशय जात म्हण जाल्यार
थंय कर्माधिपती शनी तो तेंच राशी आसता कुंभ राशीची तशें हांव घेवन कर्म चांगलं साफल्य जाल्ल्यार मागीर विवाह योग लायक येता जागेले राशीर येता गुरु गुरुन राशीर आयल्यार शुक्र प्रधान जावन घेवन सप्तमार बसता सप्तमार शुक्राल योग आयल्यार मात्र विवाह कारण ओगी जाता तशें हांव घेवन योग लायक आसा आणि गुरुल आणि शुक्राल बल आस म्हण जाल्यार विवाह योगाक एक समतट्ट जावन घेवन समन्वय जाता सैरीक लागला की शेत तशी करचे की नाका काम चेंज जाता करचे की म्हणजे शिकन त्या मनशाला निमग्याची सुरे कसन करून घेता म्हणून त्या ताणे करून घेतले म्हण जाल्यार ताका गोल सेट जाल्यार एक वर्क विवाह जाल्यार विवाह कांय तोंद ना वर्क सेट जाल्यार मागीर विवाह करूं कांय तोंद ना पळया आता प्रमोशन हे जालें ताका प्रमोशन जालें ना करणं म्हणून शिकलें प्रमोशन जाल्यार मुखारसून विवाहाक पळयत कांय तोंद ना कितें धन्यवाद तशें आतां तुमी हांगा शिकवून आसतना ते संस्कृत साहित्य साहित्य जालें ते 2 वर्स साहित्य प्रवेश आयले साहित्य प्रवेशान तो लायक डिस्टिंक्शन मार्क 2 वर्स शिकून जाता वय थंय आशिल्ले हायवेंचे जे आमगेले बॅच हांगा सर्टिफिकेट हांगाचें काम जाल्लें हांगाचे पार्शल सर्टिफिकेट जाल्ले मात्र संबंध हक्कान ताका संबंध ना ते काव्या सर्टिफिकेट दिल्ले ताजे नंतर 3 वर्सां साहित्य जाले नंतर आमकां 3 वर्साचे साहित्याचे कंटिन्यू जाले नंतर तांतू त्या मार्का होंदून घेवन तांकां सर्टिफिकेट आशिल्लें तेन्ना प्रायवेट आशिल्लें मठाचे मठाधिपती कोण आशिल्ली कितें पर्यायाचे तांगेले हस्ताक्षरार सर्टिफिकेट अनेक कॉलर आसा आमगेलो तो नमस्कार नमस्कार तुमगेलें नांव नमस्कार सर श्रीराम म्हणून खंयचें गांव तुला ना हांव कुमटाचे उलयच मेगेल बडमा नमस्कार मेगेल श्रीराम म्हणून मिथुन राशी पुनर्वसन नक्षत्र प्रश्न कसा ना आता मेगेल कॉलेजात लेक्चर काम करता परमनेंट जाता ना परमनेंट नाही हांव कंट्रोल जालो सर अनेक केपीएससी एक्झाम बी बनले एएसओ म्हणून असिस्टंट स्टॅट ऑफिसर म्हणून ताजे रिझल्ट एक कान पास जाला आणि एक रिझल्ट एक होता आपल्याला कसं भविष्य कसं जायचं खंयचेच फॉरवर्ड जायचं तुमगेला 2 प्रश्न कसा म्हणारी एक तुम्ही अशील कामान तोची मुखारसून परमनंट जातो म्हणून एक प्रश्न दोन्हीचे कसं म्हणारी विंगड एक्झाम बरेला तुमका चांग तो योगस की कंचन योग एक 100 ಎಂಟ भितर एक नंबर सांगायची 100 ಎಂಟ भितर 28 कर्काटकला शैल बुध आणि अष्टमाधिपती तदनंतर भविष्याधिपती बुध लग्नारस हां तुम्ही परीक्षे विषयान प्रयत्न केला हवा प्रयत्न करून मेन एक्झाम फर्स्ट एक्झाम पास झाला हां वरला रिझल्ट केपीएस एक्झाम येऊ का रिझल्ट वय येऊ का इतले नवा हां रिझल्ट लायक येता तुमका लेखिल्या पशी तुम्ही कशे परिश्रम केला की ताका समजावन रिझल्ट येता आणि तुमका लायक मुखारसून उद्योगान थंय बढती मेळटा साधारण एक सप्टेंबरांत मेळटा तुमका कळ्ळो तुमका राहून एक चेंज जाले कुडले ऑटोमॅटिकली मेळटा तुमका राहून मीन राशीर येऊ का तशें हांव घेवन तुमकां थंय तुका भाग्योदय जाता तशें हांव घेवन परिवर्तन योगा रस्ताची तशें हांव घेवन ताका समजावन घेवन केतोय तशीची म्हाका येता ताका समजावन घेवन वेवस्थीत जावन घेवन तुमकां तुमगेलें कार्य मेळटा मस्त काय एक उंची म्हणणे तृप्तीकर जावन घेवन तुमकां तृप्त जिवनाक पावता तशी मेळटा इता कसं नाही तुम्ही याच्यान गाडका म्हणना इता योगस कर्माधिपती लायक आसा कांय तोंदर ना इता धन्यवाद कॉल नाका नाका काय परिहार करचे नाका इता मेळटा ऑटोमॅटिकली जाता इता आता ते स्वाम्याला हस्ताक्षर ते पास एक सर्टिफिकेट मेळ्ळें आनी त्या जाल्या नंतर आमकां घरांत एक स्वल्प तंद्री जालें म्हगेलें अम्माल एक निधन जालें त्या टायमार सावन आमकां शिकवण करतनाची तशी थंय म्हाका जे शिकचाक एक स्वल्प काळ कश्ट जालें म्हळ्यार तोंदरे जालें म्हळ्यार घराचे पळोवका जाल्यार गेले अन्नाले तुमी दोग जाण चल्ले आमी हांव म्हणना म्हगेलो भाव ताका एक इंजिनियरींग शिकोवचे एक जबाबदारी आशिल्ली म्हाका ताका तांत्रीक विद्याभ्यासान तो लायक शिकलो आनी एग्जामान पळय लायक मार्क आयले तशीच ताजे नंतर मागीर MBA करता म्हण जालें ताका
तेदोल ते मेगेल शिकवण तेची हें जाता आशिल्ली सिक्का म्हण जाता आशिल्लो तेज नंतर कर्मांग आयले कर्मांगान तूं 5 दिसाक तुमकां गोत्तास भटमामाल परिस्थिती वय तशी फुडली परिस्थिती विंगड टायप आशिल्ली वय तशें हांव घेवन प्रति दिवस म्हण आमकां पुरयतपण आशिल्ली न्ही ती वय काय वाराक एक 3-4 श्राद्ध निश्चय जावन आसता थंय चमकल्यार आमी श्राद्धा टायमार हांगा येवक गांवां येवक तेन्ना आमगेले वाहनांनी कसं लेना बसार येवचें बसार वचचें तशें हांव घेवन म्हाका मागीर ते एक बसाचे एक एजंट मामान म्हाका एक सी कॉन्सोल एक पंद वच्चे येवच्याक मस्त वय पास टायप तशी दुड्ड एक पंद भरचें तांचे एक वेवस्थेत तशें अशें आमकां पाठशाला तुकोन म्हाका एक वच्चे बसाचे खर्च दिता आशिल्ली खंयची उडपात नाही अब्बा मंगळूर पाठशाला तुकोन कमिटी तुकोन वचून येवचें आशिल्लो स्वाम्यान दिवचें आशिल्लें नाही नाही वचून येवचें वचून येवच्याक नाही शिकवण वचून शिकवण वचून येवंक आशिल्लें ते राबू जायना आशिल्लें आमकां ते म्हळ्यार हॉस्टेल ना कसलें तेदना ओहो आमकां कापू गांवांत तुकोन घेवन उडपा वचचें कांय तोंदर ना एक अर्द घंट्या वाट वचून येवच्याक बसा वय उडपाक हांगा हांगाच तो मात 97 बॅच जाल्लो आमगे तात नंतर 98 99 ते आमकां ते दिता आशिल्लीची तशें मागीर तें हांव शिकवण रबयली न्ही तें वेवस्था रबयली तात नंतर पास म्हाका कंप्लीट करता म्हणून एक आस जाली म्हळ्यार तेन्ना 2006 अपास कॉलेज एक मागीर उरले तपास नमस्कार उलयाची ನಮಸ್ಕಾರ ಭಟ್ ಮ್ಯಾಮ್ ನಾವು ಸಂಧ್ಯಾ म्हणून ಬೆಂಗಳೂರು उलयतात निमग्या प्रश्न निमग्या तुमगेला तेची मागीर गोवानी मागीर मायेनी रडे करून म्हाका घरांतल्यान भायर घातला आता कोर्टाक गेली मागीर वो मागीर केस वापस घे म्हणून सांगले आनी फाल्यां एक केस आसा मागीर गोवाल केस एक आसा कॉम्प्रोमाइज जावन आपूण व्हरपाची कसाची म्हणून विचारया म्हणून आशिल्लें तुमगेल मना कसं असं तुम्ही वापस त्या घरा वचूं का म्हणून असो म्हाका संसार जेवका म्हणून आशिल्लें मागीर माई गेल्ले कोरोना येयला नंतर नाही आता तुमकां कसं जाऊ का तुमकां थंय वचूं का म्हणून मन असो वापस आई मन आसा आता कसं बाद जाता असते वचनाशी मागीर गोवू अवॉइड करता आसा बामण हा ओके एक 100 या 8 भितर एक नंबर सांगा माय 15 ಮಿಥುನ ಜತ್ಮ ಜತ್ತ तुम्ही लेक्केले जत्ता म्हणून जत्ता म्हणतात तुम्ही लेक्किले मिथुन राशी विवाहाची राशी एक दादलो मनुष्य आनी बायल मनुष्य लक्षण तशें घेवन तुमकां ಒಟ್ಟು रबचस म्हण जाल्यार म्युच्युअल जावन घेवन तूं आनी तुगेले बामणान ಒಟ್ಟು बसून घेवन ह्या विशयांत उलोवक अपोलायजेशन कोरका दोगांनी बैसून घेवन तूं तागेल्या माफी मागली म्हण जाल्यार लायक संसार जाता तुमगेलो ओके करीत न्हू ओके हां हें जालें म्हण जाल्यार तुमगेले कुलदेवस्थान बामणा तेंचो गोवा तेंचो कुलदेवस्थ न्ही हां कट जालें आसता ओके कार्यक्रम पळयता आसा म्हण जाल्यार सांगेत कुलदेवस्थान तुम्ही एक कुलदेवा वचून घेवन पुनः वरभेटी करून घेवन देवा सन्निधानांत प्रार्थना करून घेवन आमगेले जीवनस्य पर्यंत आमी विवाह करून घेवन सुभद्र जावन तशें कुलदेवान आशीर्वाद कोरका म्हणून घेवन कुलदेवाक प्रार्थना कोरका पक्काने तुम्ही फोन कट जाला कार्यक्रम पळयता आसा करायचे ओके तशें बट तुमी 2000 खातीकच केवले ना ओके ते 2006 ಅಂತೂ ಪುನಃ म्हाका कोरिया म्हणून घेवन एक ऑप्शन मेळ्ळें ऑप्शन मेळटना हांव मास्टरला वचून घेवन म्हाका म्हणटा एज जाला पयशे येतले कसो कोरिया येता म्हणून घेवन ते वेवस्था पळयतना आमचे एक सगरी राघवेंद्र उपाध्याय मास्टर माम हायवेंचे मास्टर तांगे लागीं हांव वचपाक प्रारंभ केले अशेंच आमगेले वेदमूर्ती विद्यावाचस्पती तुमकां गोत आसा बंदंजय गोविंदाचार्य रामनाथाचार्य वचून घेवन कशें कोरिया येता कसो येता म्हणून घेवन ताजे मध्यान 98 तुकून घेवन 2006 ते आमगेले गुरू शर्मा मास्टर लागी प्रति एक ज्योतिषाचे आनी प्रश्न मार्गाचे विशय देव शर्मा लागी तांगे लागी चांग रितीन हें वेवस्था जाता आशिल्ली कसं शिकवणेचे डेली हांव श्लोक शिकून वच्चे श्लोकाच विवरणे अन्वयार्थ आनी ताजें तात्पर्य कसं आसा की संस्कृतान प्रारंभ करून आमकां आमगेले स्वभाषेंचे आमची गेली त्या भाशेन एंड करचें आशिल्लें ताजेर हांव कसो करता म्हळ्यार नोट्स करून हाडटा आशिल्ले अर्दूस ते कसले चुकी जाल्यार सम करून व्हरता आशिल्ली तें जालें ताजे मध्यान तूं म्हाका एक शास्त्र अध्ययन जावंक आशिल्लें ಸ್ವಲ್ಪ तंत्रसमुच्चय अध्ययन कोणा लागीं वचून अध्ययन करचे बदलाक शर्मा मास्टर प्रोसेस तांणी दनपार आडसर नाशिल्ली प्रश्न म्हळ्यार बैसून घेवन वाराक एक 2 की 3 पंत तांणी फ्री आशिल्ले म्हळ्यार एकादश जालें एकादश आनी भायर प्रश्न चमकाल म्हळ्यार लागीं वचचें आशिल्लें लागीं वचून प्रश्न मार्गाचें कशें न्ही तें वेवस्था पळोवची आनी आमी तयार करून दिवचे तांकां
गुलू तयार करून दिवचे हें तयार करून दिवचे आशिल्ले ते मस्त काळते सादारण 2009 पडबिद्रे की कारकाळा पडबिद्रेन सुरेख पडबिद्रे नंतर मागीर तांणी अत्तुरांत कारकाळा आशिल्ले कारकाळांत आमकां मस्त हें जालें थंय भारी चंद एक आमकां वेवस्था म्हळ्यार तोटा मध्यान पाठ म्हणटा तुमकां कळटा हांव सांगता म्हणून ते लायक ग्रास हां मस्त जालें आमी मेगेल वाटो शिकताना ज्योतीश शिकताना विघ्नेश नायक माम तांणी मध्य येता आशिल्ली तांगेल टायमार हांव मेगेल टायमार वचून येता आशिल्लो तशी वचून येवचें आनी मेन कसं म्हळ्यार आमी संस्कृत शिक्षण आशिल्लें न्ही तें विशेष जावन आशिल्लें तसलें तें एक वेदाक टच करून घेवन शर्माश्टान अमकी तशी ते ज्योतिष ग्रहाचे अनुकूल्य कसं न्ही त्या सायंटिफीक जावन कसं न्ही वैज्ञानीक जावन घेवन वैदीक सायन्साक टच कसं न्ही म्हणून घेवन हें आमकां ग्रास्प जावत तशी अर्थवत्त जावन घेवन आमकां सांगता आशिल्ली थंय भारी चंद तशी ताजे नंतर बंटवाळान तूं आमगेलें सेम स्वाम्यांक शिक्षण दिताना विद्याभ्यास जाताना तेन्ना मदीं मदीं तूं वाराक एक 2 पंत हांव थंय वता आशिल्लो तें लेट जालां चिकेचें ते वचून घेवन अध्ययन करता आशिल्लो लास्ट अध्ययन ताजे नंतर 2008 9 10 ते 3 वर्स कंटिन्यू हांव शर्माश्टा वटोवची ज्योतिशाचें अध्ययन लायक जालें कसा न्ही तें म्हणून तशें जावन घेवन त्या प्रश्न मार्गाक पूरक जावन घेवन हाईक हें म्हण न्ही व्यवस्था कसं आसा की तांतू सामान्य मटाक आमगेले समाजाक कितले जावका तक्क समजल शर्माश्टा वरला समाज जावका त्या विंगड व्यवस्था तशें जावन घेवन आमचे गेले समाज कशें आसा म्हळ्यार तसले एक व्यवस्था फूड तुकून आयिल्लो तसले एक व्यवस्था आनी हें गौड देशा तुकून गी तशीच सारस्वत समाजाक येवच्या कारण सारस्वत म्हणून सांगच्या कसं कारण हें पुरे विश्लेशण उपनिषदांत आशिल्लें तसलें कसं न्ही एक इदमित्थम आदर इदमित्थम म्हणून सांगच्या कारण कसं न्ही म्हणून घेवन सांगच्याक शर्माश्टान लायक देवशर्मानी तांणी आमकां लायक गायडन्स दिला म्हाका मात्र म्हणून समाजांत मस्त विद्यार्थींक तांणी गायडन्स लायक दिला तशें तांगेले गायडन्सा निमती आमकां आजी वाक्य सांगिल्लो कसं आसा की तें सत्य वाक्य येता आनी कसं न्ही एक फटिंगतन करता जाल्यार आमकां व्यवस्था अगत्य ना जीवन एकत्र जावन घेवन सत्य सांगल्यार पावता देवान सत्यारी आमकां चांग रितीन वाडोवचें आनी मुख्य कसं म्हळ्यार तृप्ती येते तृप्ती म्हळ्यार एक आसता पळय त्या मनशाक मनाक एक समाधान आनी तृप्ती केल्लो कार्य आत्मतृप्ती आसता आनी खंयचेय एक घातूक विशय आयलो म्हण जाल्यार थंय एक प्रॉब्लेम सॉल्व करता जाल्यार एक धैर्य आमकां जाता ओके अनेक कॉलर आसा आमगेलो नमस्कार नमस्कार तुमगेलें नांव आनी खंयच्या गांवांतलो आमी कॉल करतास म्हणून सांगा अमिया पै नाव नगन चल्लाले पै नाव निंबिया प्रश्न निंबिया डेट ऑफ बर्थ दिवं डेट ऑफ बर्थ नाका प्रश्न निंबिया तुम्ही कसं क्वेश्चन सगळं फेवरेट जाऊन आमचा वर्ल्ड जाऊन होता तोंदर होता प्रॉब्लेम चालू होता 4 वर्ष झाली हांव पळयत आसा चल्ली पण जावना वर्ल्ड वर्ष कितले जाले ताका 29 इयर्स 29 ओके तर एक 108 भितर 108 भितर एक नंबर सांगायचे 66 66 कन्या कन्या राशी तागेले हें नक्षत्र खंयचे आद्रा नक्षत्र मिथुन राशी ताका अंगारका दोष वस्व पळय लागी जाता अच्छा रे अच्छा अच्छा सम सप्तमारी लग्नारी के वे अंगारक आसका ताका वय वय मंगळ आणि केतू होता सम सम ताका एक विशेष जावन घेवन प्रार्थना केल्यार जाता कदळी विवाह कोरका ओके कदळी विवाह कोर घेवन ताका नेक्स्ट 2024 मे 22 नंतर ताका योग येता आता योग आसता का विवाहाचो योग येता ओके आनी तागेलें मानसीक संतुलन कशें आसा बिगिन ना समन बिगिन बायरी थॉट टेंशन डिप्रेशन होता बिगिन ना ती सापडली तशी डिप्रेशन नाव कसं तागेलें अमेय अमे अमेया ओके ओके ताका चिके डिप्रेशन आसा प्रॉब्लेम वय डिप्रेशन प्रॉब्लेम आसा तें फस्ट समकोन घेयाची हा काउन्सिलिंग करून घेवन एक वैद्यालय घे म्हळ्यार डॉक्टरालय वचून घेवन एक सायकॅट्रिक व्हरून समकोन घेयाची अगदी अगदी त्या समकोन घेतल्या नंतर ताका एक साध्य आसा म्हण जाल्यार प्रायश्चित करूंक तुमकां अनुकूल आसा म्हण जाल्यार एक कदळी विवाह करा ओके अंगारका शांती कोण आ खंय करचो खंयचे गांव अशें तुम्ही गांव खंयचो मुंबई मुंबई मुंबय तुमगेले पुरेत भटमाम म्हण नांव खंयचे पुजे येवचे भटमाम अच्छा 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 तांकां कळटलें वय वय तांकां कळटा इथं अडना अडना अगदी ओके ओके दवरता जयत मय धन्यवाद
तशी त्या ज्योतिष शिक्षण तुमगेले थंय शर्माश्ताला शर्माश्ताला ते- 2010 ते ज्योतिष शिक्षण एक साधारण एक 11 वर्स पर्यंत जिज्ञासा येता आशिल्ली केलो पुरे जायत येयलें मागीर कशें केलें म्हळ्यार आतां आमकां केलो उपरांत जिज्ञासा येता आतां कोश्टाक करतना कसले निंबू का निमगुका म्हणून जेतना आमी सादारण आमगेले भटमाम आसताची तांकां सोडल्यार व्हरलेले भायले वैदीक आसताचे तांत आमी जाती पाती कसं पळोवचे करेक्ट तशी पुरोहित म्हणून गेलो आसताची तदनंतर स्मार्त आसताचे ಕೆಲವು ಜನ ಚಿತ್ರಾಪುರ ಮಠಾಚೆ ಕೆಲವು पुढे आनंद शुक्ल म्हणून आशिल्ले म्हाका म्हळ्यार वेद तांगेले गांवां चिके शिकिलो तशें हांव घेवन तांगेले एक शिक्षणा समजावन तांगेले एक चिके ज्योतिशाचें आशिल्लें सादारण ताणें सांगिल्लें आशिल्लें आमकां समजत तशिल्लें तेन्ना शर्माश्टान ताणें मेळत तशिल्लें चेडावत कार्कळा तांणी चेडावत येत तशिल्लें कैलाजी म्हणून गांव आसा चित्रापुर सामेल ते एक मठ आसा ते मठांत आमी हांव शर्माश्टू तांणी बरें बसून घेवन तांगेले उतर वेवस्था जाताना ते वाद हें पळय जाताना आमकां ते भारी वेदा विशीं मस्त कळत आशिल्लो वेदांत तेन्ना आमकां दिसता हें खाली एक बाय मात्र न्ही व्हडलो समुद्र आसा थियरी मात्र ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ प्रॅक्टिकल जावं सत्य विशय कसा नाही म्हणून आता आमी ज्योतिष्य नाही म्हणून अशी नाही तशी नाही त्या अशी फट्टी ह्या प्रमाणे म्हणटात वाद करतात तर तुमी आजी पंचांग पळोवनूची आजी तिथीवार नक्षत्र सांगचे नाही करेक्ट तेन्ना ताका कसं नाही विकल्प सांगेत पंचांग पळयले शिवाय आयज तिथीवार नक्षत्र सांगता म्हणून जाल्यार पंचांग इतलें स्पश्ट आस म्हणून सांगल्यार पंचांगान तो आईल तसो व्यवस्था कसं आस की स्पश्ट आस मग ग्राण जेवचे वेळार ग्राण जाता नाही माय ह्या विशयान तो आमकां सायंटिफीक जावन घेवन कसं नॉलेज मेळका की त्या थंय संदर्भाचेर वाद जातना मेळटा अनेक कॉलर आसा आमगेलो तूं नमस्कार नमस्कार हांव एनजी प्रभू उलयता खंयच्या गांवांतल्यान उलयता तुमी मुंबयच्यान मुंबय निमगे प्रश्न मिगेल बायलाक सत्तावळे म्हळ्यार कांय ना पाय दुखी भाट कुटा दुखी कांय ना काय तो होता कितले प्राय तुमगेले बायलेक 73,074 रनिंग हां आतां कसं म्हळ्यार तुमगेले बायलेले एक ಹುಡುಗ ಆಸ್ಕೊಂಡು ಬಾಯ್ಲಾಸ್ವಲ್ಲ ಅಗ್ಗಿ ತಿಗೆಲ್ಲ एक 108 ಬಿದ್ರೆ एक नंबर ನಿಮ್ಗೆ 108 ಬಿದ್ರೆ एक नंबर सर 100 काय 100 96 कर्कट बुधर या तिक्कत वक्क चलतास वे वक्कर काय शिकाय काय ना काय तर ड्रेसिंग पळा आयडिया किडे स्टाईल लावणे स्टाईल गिल लावणे नाही करते अंत्या ना तिका देहा भितरी कफ आणि पित्ताचे प्रॉब्लेम आसा कफ आणि पित्ता प्रॉब्लेम ते कफ आणि पित्ता प्रॉब्लेम खातीर जावन तुमी ॲलोपॅथी केल्यार प्रॉब्लेम ना आयुर्वेदीक करता म्हणजे जाल्यार आयुर्वेदीक एक लायक एक वैद्य पळोवन घेवन तांगेले ट्रिटमेंट केली म्हणजे जाल्यार 9 महिने भितर रप्त तें प्रॉब्लेम 9 महिने कंटिन्यू करका आणि पत्ते करका पत्ते म्हळ्यार कळ्ळो तुमकां डायट करका फूड त्या डायट चलका त्या डायटा समजावन घेवन वॉकिंग करची की या करची की कसा परा करचेस की त्या बरोबर करता येता तिका हा ताजे पयशे प्रॉब्लेम कसो म्हळ्यार मानसीक प्रॉब्लेम चड आसा तितलेची कळ्ळो फिजिकल पयशी मेंटल प्रॉब्लेम चड आसा तिका टेन्शनांनी त्या टेन्शन मस्त दिवं नाकाची तेदान समजत ती इतें ओके ओके जय धन्यवाद आता मी ज्योतिष तर मी आता मागीर तदनंतर ಸ್ವಲ್ಪ प्रॅक्टिकल पळोवन घेवन एक धैर्य म्हणून आनी मी कोणे निम्मिला कसले संगीत म्हणून केन्ना सूर केले तुम्ही ज्योतिष सांगूक शर्माश्टान म्हाका गुल्ला पळोवन घेवन त्या टायमार दिलेलो 2007-8 तो दिला मागीर जाल्यार आमकां धैर्य जायनाशिल्लें सला म्हळ्यार मध्यान शिक्षण राबली तदनंतर मागीर हें जाल्लें म्हणटना शर्माश्टा लागीं 2010 अशी निमगिला अशी मास्टर आमी हें प्रॅक्टीस करता जाल्यार कशी म्हूण शर्माश्टान एक माथ्यार हात दवरून घेवन सांगलें पळय रे सत्य सांगका कसं आसलें कोणाक एक सहाय तर सांगचें अपेक्षा करूं नाका देव अपेक्षा पेक्षा चड निरीक्षा केल्या पेक्षा चड देवान दिवचें आमकां कसान योगीत दिल्या त्या परिधी भितरीच आमी जीवन काडका जीवना परिधी आनी कसं म्हळ्यार अध्ययन केन्नाय चुकोवचें न्हय आमी षडकर मे ब्राह्मण जाल्ले नंतर अध्ययन करका अध्यापन करका तशें आनेकल्याक शिकोवका ताजे नंतर एक विद्या शिकून जल्ल्या म्हूण सांगचे जल्ले म्हळ्यार तशें ना आनेकल्याक शिकोवका तेदान आमकां दृढ जाता तद नंतर दान घेतलें होडणे प्रतिग्रह तशी दिवका
प्रतिग्रह घेतल्यानंतर आम्ही तशीच दान देऊ का आम्ही वय तदनंतर आमगेलं अध्ययन दान जालं यजन करता कशी की आम्ही यजन याजन आम्ही करीताची यज्ञ आम्ही करू का नित्य यज्ञ कसं रे म्हणून भौत यज्ञांत आम्ही करताना नित्य आम्ही वायस उग्रासदोर देवापूजा प्रधान तदनंतर आम्ही एक विष्णू सहस्रनाम आम्ही वैष्णव झाल्यानंतर विष्णू सहस्रनाम जो कार्य तदनंतर साध्य शिल्मटाक आम्ही व्यंकटरमणाक एक प्रार्थना करता केदनाय कसं म्हणून आमकां कामितार्थ प्रदायने म्हणून व्यंकटरमण केदनाय कसं म्हणून आम्ही इच्छे करचे पशी पुढे दितल देव म्हणल्यार व्यंकटरमण व्यंकटरमणाक एक प्रार्थना कर म्हणून कसं लागणार तांणी इष्टदेव म्हणून आराधन केलेलं देव आम्ही तशी इष्टदेव म्हणून आराधन करचे व्यंकटरमणाक त्या व्यंकटरमणाला प्रार्थना करू का तो तेदाना प्रबुद्ध जावन घेवन तूं केलेलं तसं सत्कर्म कसं आस की तुगेल्या गाईल तसं जनांक तोय तुगेल्या जिब्बेर बैसून घेवन सत्य विषय कसा तू सांगता की प्रमाणम बीजमव्ययम प्रमाणबद्ध जावन घेवन बीजयुक्ती तांणी सांगेल तसं ते कसान बीज आस की ताका चांग एक वृक्ष सी तांकां एक सावळी मेळटा तशी तांणी करताची म्हणून हें वाक्य म्हाका शर्माश्टाने म्हाका सांगिल्लें तेंच्या हांव आजी ते चलता फॉलो करता आनी तांगेले पुत्तान जाल्यारी कोण वेदमूर्ती सच्चिदानंद शर्मा हांणी जाल्यारी म्हाका मस्त गायडन्स दिला आनी कुंबळे दिनेश भट मामाने चंद गायडन्स दिला आनी हांगा आमगे नरसिंह भट मामा आसाची तांणी आमगेले गायडन्स पळयता हांव आमगेले मुतवर जावन पळयता आसताची बारी चंद गायडन्स तांगेले तशें हांव घेवन आनी कॉलर आसा टू नमस्कार नमस्कार उलयाची हा नमस्ते नमस्ते तुमगेलें नांव आनी खंयची उलयाची हांव वेणुगोपाल भट्ट कोटेश्वर उलया प्रश्न घेया तुमगेले काय ना आमगेले आमचो घरांत पिक्चेची हे कसं दोष आस की कसं म्हणून कळना ताका ते कळ्ळें विशय एक 100 यार्ड भितर एक नंबर सांगा मग 108 28 तेंचे तशें कन्या राशी 72 आनी 6 कन्या राशी कन्या कन्या राशी आयली कन्या राशी म्हणटाना पंचमार मान आस निमगेत म्हण बेजार करू नाका जी तुमगेले मालगड आसाच घर कडेन मलगड आहे ना बापूरा विंगड असताचे त्या नाही तुमगेले पित्र बापोसो आवसो ना बापूसो आज कोणी नाचे वय वय तांणी सरलाच वय तांणी नाची नवे जीवन अनाथ नवे ना 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 ओके तांगेले श्राद्ध आनी खंय चलता मिगे ताईचे हांव धाकलो न्हू मलगड अन्न गेला हा तर मिगेले ते मिगे ताईला वचता हा बाप्पा पुरो येता तुमगेले आशिले येतात ते तिथे प्रकार चलतास वय हा तिथे प्रकार करता आसा आमी हा तुमगेले अंत कोणे एक ब्रह्मचारी मरण जाला वय हा मिगेल भाव येतो गेला फुडें हा तो ब्रह्मचारी जावन गेलो वय ब्रह्मचारीच का हा ताका कसं दिता आसा वय म्हणल्यार फुडें आमगे ल्हान नानांनी आसतना एक ताणें वस्त्र गिस्त्र ताणें दिता आसली ते आतां ताणें दिनात म्हळ्यार आमी माळा मातशें दिवता हा इथं रबैल तें कोत्ना म्हळ्यार मिगेले मालगड्यान तांणी ताणें हें केलें म्हळ्यार तें हांचो तुमगेले पुदवाळान सांगिल्ले प्रकार ते चलना ते पर आमी हांचो केला म्हूण सांगून आमी कोणी करचे वचनी ते हा आतां आमी सांगिल्लें करता वय तुमी सांगा तुमगेले ते माळा अमावस्या दिवचे आशिल्ले न्हू हय एक ब्रह्मचारी आपो न्हू ब्राह्मणाक हय इथं नेश्चाक आनी पुश्चाक हांव आनी एक काणीक आनी एक नारलो फल इतलें दिवन घेवन हा म्हणजे बापसूल श्राद्धा वेळार आपोवन घेवन तांकां अन्नदान कोण पेटोवका हें पुरो दिवन कोणा ब्रह्मचारीक इथं कळ्ळें न्हू तें दिल्यार तुमगेले परिहार जाता म्हूण सांग म्हणटा आस इथं धन्यवाद पंचमाधिपती शनी षष्ठार बसलो तशें हांव घेवन दोश तशें आनी एक आसा म्हणून आतां ज्योतिशा विशीं हा. आनी तुमगेले एक सर नेम आवटूची एक स्टार्टिंग एक राजपुरोहित म्हणून राजपुरोहित म्हळ्यार ताजी एक राजपुरोहित म्हळ्यार म्हाका येवचे पयशे फुडें आमगेले एक 7 तलांतर मी कापोवन तशिलीची कापोवन तूं आमी आसतना म्हगेले पिज्जालो पिज्जो पिज्जाल न्हू तशें हांव घेवन ताणें पुंडलीक भटमाळ म्हणून केळदी नायक म्हणून
तांगेले एक वंशाक एक आमी मुलगे तुकोन थंय वता आमगेल्या फॅमिलीक राजपूर म्हणून आशिल्लें ताणें कसं केलें म्हळ्यार आमकां थंय आपोवन व्हरून घेवन गौरव दिवन घेवन आसतना विद्वान केलें विद्या म्हळ्यार आत्ताचे बरें फुडले असल पाठशाला न्ही न्हय नॉर्मल घरांत शिकोवची पाठशाला हिशपूर आशिल्ली त्या पाठशाला समजावन घेवन ताणें आमकां एक ताम्रशासन बरोवन दिलें ताम्रशासन बरोवन केळदी वंशाच्या रय्यान निर्मल वर्मा बल्लाळ म्हणून ओके ते मस्त इंटरेस्टिंग आसा फोटो ते एक वापस कंटिन्यू करता एक कॉलर आला उरला नमस्कार नमस्कार मामा तुमगेलें नांव सांगायची विजय नायक म्हणून खंयची गांव करकळा विजय नायक म्हणून आवडना प्रश्न निमगे आमी आमकां एक 6 वर्स सिंडिकेट बँक काम आशिल्लें हां आमगेले 20 जाणांक 10 जाणां परमनंट केला हां आमगेले 10 जाणां समजा परमनंट जावन केन्ना जावचे पुरो म्हणून कोणा परमनंट जाय न्ही तुमकां की तुमी 10 जाणां लोटून निमित आसाची नाही हांव जाणटे 10 जाणां एकलो सर हां आमगेले 20 जाणांक 10 जाणां केला हां आता तुमगेले विषय पळया तुमगेले वैयक्तिक विषय पळया तुमकां परमनंट जात म्हणून निमूत तुम्ही हय हय ओके खंयच्या जॉब आसा सिंडिकेट बँक सिंडिकेट बँक ओके बँक नांव म्हणाल तुम्ही हय हय बँक अटेंडर जावन आसलें काम मेळ्ळें हां आता 100 भितर एक नंबर सांगायची 108 भितर ವೈ 75 75 ಮಿಥುನ್ 75 म्हणाल वय ಮಿಥುन असं धन्य कर्माधिपती शनी लग्नार आता तुम्ही करचे असेल काम लायकच मग आज केरकडे काम केरकडे आसलें परमनंट जाऊ का ना मैं हय साधारण 1 वर्ष वता आणि नेक्स्ट जून परमनंट जावच्या पुरो हां तुम्ही मार्च ते नेक्स्ट 2024 मार्च ते हां वर्काचे एक्सपिरियन्स घेऊन तांगे लोटू लायक कोण घेवन तांगे रिगार्ड्स पुरे घेतल्या रे हां तुमकां लायक परमनंट जावचे चान्सेस हां नेक्स्ट मार्च भितर वय नेक्स्ट नाही जून आणतो मार्च आणतो मार्च तांगेले इयर एंड न्हय हय ताजे भितर तुमगेले फीडबॅक दितात न्हय तुमगेले विशयान तो हय हय तुम्ही लायक कोण घेवन थंय चिके एक्सपिरियन्स दाखयला री हां तुमगेले सकड जना वटू लायक कोण घेवन पॉलायट जावन आसल्या री हां अटेंडर वर्क लायक कोण केल्ली म्हण जाला री केल्ली म्हण जाल्यार मात्र हां हां तदन ते तुमकां गुरु वय थंय तुमगेले आत्ता ते राशीक समजावन घेवन बृहस्पती काम काम ना सुरू आसलो क्रिकेट आसलो हा मर्जी आलो सिंडिकेट मर्जी आलो वय वय आत्ता मेळ्ळा न्हय तुमकां आतां ना संसो 4 दीस आपयलो तो अटेंडर ना रजेर आसा म्हणून वय तुम्ही ते वर्क करना तपास तो 4 दीस आपयलो तो येतो पास जावन येतो तेंचे अटेंडर हा तुम्ही एप्लिकेशन घालेत असेल ना मग खंय तेंची कॅनरा सिंडिकेट बँकान तो नाही त्याला आमकां पेनल आसता नांव निगेलें नांव आसा हा असं ना मग म्हाका कशें म्हणल्यार डेली काम ना ते अटेंडर परमनंट अटेंडर रजेर गेल्यार हांव आपयता तेची नाही वाटना तुमकां आतां कसं म्हळ्यार री करेक्ट एक काम उद्योग सेट जावच्या काय बहुशा वय खंडीत जून नेक्स्ट जूनाक जूनान तो खंयचे एक तुम्ही लाईफ सेट जावत तसले उद्योग तुमकां मेळटा मेळटा म्हण कळो तुमकां हां जय जय ते जवळ ते तुम्ही प्रयत्न कर का सोडूनच जा हां जय जय एक स्टेप टू स्टेप वचू का वैरी इथं हां जय जय मेळना म्हणून प्रार्थना करू नाका जी ते कारकाळ व्यंकटरमण आसता मग हय हय व्यंकटरमणा पांय पण याची तो वगी दिता पळ तुमकां इथं जय 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 तथा आसता जय जय तशी तुम्ही आता ते तुमकां एक राजपुर ರಾಜಪುರ ದರ್ಜೆ ಮಾಡಿ ಸಾಧಾರಣ 1728 ಇಸ್ವಿची तशें हांव घेवन थंय आमगेल्या मलकड्या हांकां राजपुर इताचे एक वंश म्हणून केलो राजपुर इत वंश म्हणून शिकिल्ल्याक सिक्कील खातीर जावन विद्वता खातीर जावन तें केल्लें आनी थंय एक आमकां मठान तूं आमी पूज करून आशिल्ली थंयची थंय आमगेलो मठ बटीन मेळ मठ म्हण आशिल्लो तो तशी थंय हें जेतना एक ब्राह्मण कापून तुजी कापून देवन राबले नंतर आमगेले देवा घेवन पूजा करता आशिल्ली आता ते बंटवाड ताकाच संबंध बंटवाड तांगेल विंगड वेवस्था ती राजपुर इथं म्हळ्यार एक रय्याक राजाक आसतना तो राजा पुरयत म्हण आसा पुरयतर रय्याक पुरयत म्हणले नंतर सगळे समाजान कसं एक शास्त्रा विशयान कसं ते नॉलेज उणेपण कसं आतां संप्रदाय येयलो आतां पळय आमी पळयतात चुडेचे विशय म्हणून ताजे कसं इतर कोरगागी रूढिगी शास्त्रिगे म्हणून घेवन बदलावण करून घेवन इदमित्थम म्हणून सांगता सले की व्यवस्था न्याय पद्धती त्या तांगेल वय त्या तांगेल पद्धती ओके
आमगेल तशें न्ही आमगेल वंशपारंपरी जावन घेवन आमगेल कर्तव्य कसं असतं त्या देवा पूज करचे आणि ग्रामांत कसं नाही एक अनाचार येईल बळारी ना म्हणजे कसं नाही एक महामारी येईल बळारी ते एक लिडिंग घेऊन लिडिंग घेऊन घेऊन मार्गदर्शन दिवचे आमगेल धर्म आशिल्लो ओके. आणि शास्त्र उदय आणि आमगेलो मठ तुमकां तशें बरो बट इन मॅन मठ म्हणटा आमगेलो की पुरा जन शिकू येत तशी विधी शिकोवचे ಓಕೆ ಅನೇಕ ಕಾಲರ್ಸ್ ಆಮ್ಗೆಲ್ಲ ಟು ನಮಸ್ಕಾರ नमस्कार. तुम्ही नाव आणि कंची गाव नारायण भट म्हणून सागराच्याला सागर निम्गे प्रश्न सागर प्रश्न निम्गे आमकां ते लग्ना बद्दल एक न्यूज आशिल्लें कोणा लग्ना बद्दल मेगेलेची हा केदना जत्त म्हणवा होय होय म्हळ्यार आतां विळंब जाता आसा प्रयत्न करता आसा ಏಜ್ ಗಿತ್ಲಿ तुमका ಏಜ್ 45 45 ಏಕ 108 ಬಿದ್ದರ एक ನಂಬರ್ ಸಾಕ 108 ಬಿತ್ತೇರಿ 77 77 5 ಸಿಂಹ सिंहराशी लग्नाधिपती लग्नारी हाजी पश पुढे तुमकां सोयरी कैल्या हांवें हा सुमार आयिल्ली सोयरी का तांतो एक मस्त थॉट वेवस्थान आशिल्लो जागो कसो म्हळ्यार वेवसाय आशिल्लो घर करचे सोयरी कैल्या की तुमकां होय होय कारका ते हांगा कारवार दिकाचे आयिल्ले एक फाटी हां तें इत्ते कर न्ही तुमी त्यामुळे त्यांनी गरजा वय जावं का म्हणलें तेंचे योग आशिल्लो मग तुमकां तुमी कसान वैयक्तीक जावन घेवन कसान प्रोफेशन कोरून आसाची हांव हांगा सागरा देवस्थाना पूजे भट म्हणून वय वा सागरा देवस्थान कंची देवस्थान वेंकटरमण कैवल्य मठाचे एक देवस्थान जालां सागरा नाव कसं म्हणालाय नारायण नारायण भट नारायण भट तुमकां ते योग आशिल्लो मो विवाहाचो होय त्यामुळे ती म्हाका गरजा वय जावं नाका म्हणून हें आशिल्लें आता तुम्ही घरांत अशे कोण पुराय आसतात तेन्ना न्ही गांवांत आसा देवस्थाना पूजे आमच्या आसा हांव सागरांत तशें हां 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 तेजे योग येयल म्हळ्यार जाय न्ही तुमकां तुमगे नक्षत्र राशी कोत की तुमकां रेवती नक्षत्र मीन राशी अयो देवा योग आशिल्लो मो पोरू आतां योग आसा विवाह जावच्याक प्रयत्न कोरेत प्रयत्न करतात आता प्रयत्न करता आस भाई खंयचे वेळा प्रयत्न जावका तुमकां कोणी बहिणी भाव पुराय आशिल्ली वे तुमगेल्या भशेन मालगाडे वार्डिके बाकी ना 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 कोणा नव्हतं हॉलिडे गेले तुमकां हाजी भशेन फुडें जायला मो 7 वर्स फुडें येयला मो वापस सोयरीक ये न्ही तेन्ना म्हळ्यार ना ना आयिल्ले जाल्यार हांव तेन्ना म्हळ्यार विंगड हें न्ही नाशिल्लो उद्योगारी कसो नाशिल्लो आमकां हां 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 आतां तुमी विवाह कोण घेवचे म्हण जाल्यार खंयचे टायपाचे एक्सपेक्ट करतात तुमी म्हाका हांवें 40 39 आयली 40 चलयो मेळटा आतां सुमार प्रयत्न करता आसा नाही नाही प्रयत्न करता भाई मेळटा हांवें तुमकां सांगून दवरला सुमार जनाले घेता आयले वे आनी सांगता म्हण हांव तशी आतां तेंची कंटिन्यू जाता ना मो ह्या विशय तुमगेल बापूस जवळ स्वा हाऊस जवळ ना ना कोणा ना कोणी नाच वे ना ना तांगेल श्राद्ध चलत वे होय होय घरांत करता नगरांत कायम चलता हां तुमगेरांतू स्त्री मरण कोणाले जाल्लो हांवें अय्यपणाचे एक बायल मनीस न्हंय तूं चेडा घेवन उड्डील खंय मालगाडे हां ती न्हंयच पुजेनी न्हंयच पुजेनी दिता हां न्हंयच पुजेनी दिता आसा तेमी गांवांत गिरसपांत हां गिर सोपाचे तुमगेल मूल वय वय वेंकटरमण ओके तिका श्राद्ध चलत वे तें कसं म्हण गोत ना न्हय सांगता म्हणून बेजार करू नाकाची तुमी भटमाम वय वय अरे ಕೆಲವು ತೊಂದ್ರೆಸ್ ಸಂಕ हम्म कळो तुमकां मांदो प्रेतकतम दोषम म्हणो कसं म्हळ्यार मांदीक शुक्राले बुधाले हें आस वेवस्था आस हम्म तशें हांव घेवन लग्नारी मांदे आस पास हम्म प्रेतबाद निवृत्ती कोण घेतले म्हणजे जाल्यार शीघ्र विवाह जाता म्हणून सांग म्हणून संतत समेत जाता काय प्रेतबाद म्हळ्यार ते एक फाटी गोकर्ण वचून नारायण बालीनी कोरनेला हां ताजे पशी श्रेष्ठ कसं म्हळ्यार तुमगेलें तें मूल घर खंय आस पळया हा तें तिगेले हत्तेगी मरण जाल्यार जाग आसना माय होय कसं म्हणटा हां वड ना तिगेले नांव काण घेवन तिका वेवस्था करूंक गे प्रेतोद्दाराचे हम्म ते केल्ले म्हण जाल्यार शीघ्र जावन घेवन वर्स भितर तुमकां विवाह जाता म्हण घेवन राशी सांगता आस जायत बाय जय जय करणार तुमगेले भटमामा सांगून घेवन करूंक घ्या तुमी भटमामा न्हय माय होय 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 इतें जय जय त्रिपिंडी करून घेवन सांगाची इतें जय जय ओके जय भट धन्यवाद
तशें आतां तुमगेलें जाल्यार बंटवाळ जाता विंगड काही राजपुरोहित म्हणटा तसलें एक सिस्टम मुल्की ऐकलां की मुल्की ओहो तांगेले फॅमिली कोणा नाची आतां राजपुरोहित ते कशी? ते आमगेलेचे मालकडे वंश आमगेले खबर भाई आमगेले आम्ही तांतू डिवायड जावन विंगड आशिल्लीची आमगेलेच ते एक मुल्की एक हांगा राजपुरोहित वंश आमकां म्हळ्यार ताम्रशासनाचेर बरोवन आसा ओहो तशें आसा की उरलोचें ಬಹುಶಃ अनेक कॉलर आसा आमगेलो जय जय नमस्कार नमस्कार उलया मागीर तुमगेलें नांव आनी एक गांव एक सांगेत सुरवेका हांव सविता म्हणून हां खंयचें गांव तुला ना उरपा जातून निमग्या प्रश्न निमग्या हॅलो नमस्कार भटमा नमस्कार नमस्कार पुत्ताक केन्ना हळडीक जाता म्हूण व्हडलें योगू केदने आसता म्हूण प्रश्न तुमगेलो वय कितलीं वर्सां वय वय प्राय ताका 33 33 हां कसा कोर्न आसतो तो इंजिनियर हां एक 108 भितर एक नंबर नंबर सांगा सांगा 71 71 ಕುಂಭರಾಶಿ 6 7 11 ವೈ ಕುಂಭ सोयरीक ಏನಿವೆ ಎದ್ದೋಳು म्हळ्यार आयला जाल्यार तो भायल गांवांत म्हणून दी नाका म्हणटात हा तो गांवां केन्ना येतात तो गांवां म्हळ्यार थंय काम थंय जाल्लें निमित्त गांवां तशीं येता आमकां पळोवचें म्हणून तशें म्हण काम थंय ताका हा 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 तुमगेले तागेले चल्लेले बापसूल संबंध तुका सोयरीक देत ताका आं आं कळ्ळो तुमकां ताका एक प्रयत्न कर का नाही प्रयत्न करता आसाची नाही नाही बापसूल संबंध तुका न्हू चांग सोय तांगेले संबंध म्हणणे तांगेले संबंध भितर वयले कळ्ळो तुमकां ओके आं हां सोयरीक जेता तुमी त्या सायडा तुका प्रयत्न कराचे कळ्ळो तुमकां जायत जायत भट मग ओके ओके नमस्कार धन्यवाद जायत ओके धन्यवाद धन्यवाद तशें आतां मागीर तुमी आतां ज्योतिश केन्ना सुरू केलें ज्योतिष साधारण म्हणटा हांव 2006 तुकून प्रारंभ केलो म्हाका कसो जालें म्हळ्यार आमगेल्या मालगड्यान एक हातभर पेरी बरयलो तसो एक बृहत जातक म्हाका साधारण ते लिपी तितलो अंदाज जाय संस्कृत लिपी बरोवचे कश्ट कन्नड लिपी तुळू लिपी गो तशें पुरो मलयाळ लिपी टायप वय म्हाका अर्दें म्हळ्यार शर्मास्ट्रांग मलयाळी पुरो येता म्हाका ते ताळेगरी व्हेल्ले आनी ग्रंथकान घेवन दाखयलें शर्मास्ट्रा लागे हां दाखयल तूं दाखयलें दाखयलें ओके एक कॉलर उलोवन नमस्कार उलयाची म्हगेलें नांव सौम्या म्हणून शिमोगातून फोन करताशें निमग्या प्रश्न निमग्या म्हगेले देराक एक सोयरीक पळयता आसता चल्ल्याक वा वय देर 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 हां कितले वर्सां वय. तेराक ताका 34 केल्ले आसात असो लागीं असो तो तो ना इतले संतला पेंटा तागेलें नक्षत्र खंयचें श्रवण नक्षत्र मकर राशी मकर राशी एक नंबर सांगा मागीर 100 भितर 24 म्हण सांगला ताणें निवडपा गेल्याकी सांगून 26 म्हण 26 वय 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 वृषभ राशी हां मुखाल वर्सान सोयरीक जेता हा मुखाल वर्सान तूं एप्रिल मे भितर सोयरीक जेता वय वय प्रयत्न कर का मात्र आम्ही सांगला म्हणून घेवन तो नुता बशी न्ही ना मामा सुमार पळयता वय वय आनी कसं म्हळ्यार तागेले मावळ्याल तर्फे ना सोयरीक जेत ताका वय वय मावळ्याल तर्फे म्हळ्यार मावळ्यालेचे म्हण न्ही ताका संबंध भितर वयले कळ्ळो तुमकां वय हा हा एक स्त्रील मुखांतर तुमकां सोयरीक जेता पळयल म्हण जाल्यार वय काम वय कोर नसवो तो चांग तो सीसी कॅमेरांनी करणे आसा ओके ओके कांय तोंदर ना लायक काम मेळटा तसले टायपाचे सोयरीक काम आशिल्लीचे मेळटा वय हा प्रयत्न कर का मात्र जायत जायत कळ्ळो तुमकां ताका एक लव मॅरेज योग आशिल्लो मो मिथून वय वय जाय न्ही मे ना लव मॅरेज योग आशिल्लो एक 4 वर्स फुडें साधारण गुरु वय तदनंतर तें कसं की प्रॉब्लेमांनी चुकून अशें पुरो कळ्ळो तुमकां ना म्हणजे ताणें अटेम्प्ट करनेशें पुरो तशी वय हा प्रेम विवाहाचो योग आशिल्लो कळ्ळो तुमकां गंधर्व विवाह म्हणटा जी आमगे शास्त्रा प्रकारी हा ते अटेम्प्ट कर न्ही ना ताका करियर जावं का म्हणून घेवन ताणें लेखली की ना कसं प्रॉब्लेम अशें पुरो हा चुकून गेला ती वर्डीक जाय न्ही म्हणजे त्यान जेवच्या पुरो सोयरीक कळ्ळो तुमकां वय हा वय इतें हा जायत दे धन्यवाद कॉल केलेले का आता तुम्ही ताळेगरी वचून शर्मा शर्मा म्हाका ते भास हे कळ्ळी अक्षर हे कळ्ळी लिपी ताच्या पेक्षा फुडें कळ्ळी म्हळ्यार म्हणटाना शर्मास्ट्रान ते वाजून घेवन साधारण एक म्हयनो गेले जाला त्या वाजूच्या कडेन पळयता आनी ते बृहत जातक म्हणून कळ्ळें साधारण बृहत जातक आनी प्रश्न मार्गाचे टायप म्हणून तेन्ना शर्मास्ट्रान सांगलें साधारण एक 1700 चिल्लरेचें
तदनपुर कसं म्हणाले गत्तस लोकडा काड्डीन वय ताळे घरी वय तदन इरोळा मड्ड्याचे पानस ताजेर ते बरोवचे म्हण घेवन पुरे पुड्डी 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 जावन गेल्लो आशिल्लें समको व्हरून घेवन वत्ता घालून घेवन सुकून घेवन दवरलें मागीर तांतोले लिपी पुरो वाजो प्रयत्न केले हांव वय लिपी वाजोच्या काय म्हळ्यार आमकां मलयाळी भाशा येना तशी तर मलयाळ होगूर शिकून घेवन हांव त्या प्रयत्न केले प्रयत्न करतना मूल मॅन्युअल स्क्रिप्ट मॅन्युअल स्क्रिप्ट आत्ता म्हळ्यार कसं आसल्यार आमकां पुस्तकार मेळचें पुस्तकार वय मॅन्युअल स्क्रिप्ट कसं आसता हातभर पे लिकीर बरोवन घेवन त्या काळार कोणगी एक लायक वेदाभ्यास गोत्त आशिल्लो ताणें प्रति एक काम कंप्लीट जातना अध्याय कंप्लीट जातना एक वेदाचे एक गरीचे बरयला तांतू हो संस्कृतान देवनागरी लिपीर बरोवचें जायना ताळे गरी वय गीट आशिल्ले अक्षर खंयचे बरोवचें जायना पिंता ताजे खातीर ताणें हाजी रिची ते तुळू लिपीगी मलयाळ लिपीर गी बरयल्लो ते आमकां मेळटा म्हणटा ते आमगेलगी ना कोणालगी ना कोणगी हांवें दिल्लो अशें पुरो पूण नश्ट जातना आमी पळय त्या कडेन पुस्तक ना म्हणटाची तांगे ते कोणी वाजिताले ना म्हणटा आमी हाडून दवरताची वय कसं नाही तांचो आयडेंटिफिकेशन आमकां मेळ्ळी वय वय आणि कॉलर आसा आमगेलो नमस्कार हॅलो नमस्कार मॅम उलया तुमगेलें नांव आनी गांव सांगेचो सर्व एका रविदास भंडारी म्हणून गाव मी गेल्या मंगळूरचे गेल्या लास्ट दुबार निमगे प्रश्न निमगे मी गेले ट्रान्सफराच्या मस्त प्रयत्न करता ट्रान्सफर कसं केल्यार एक जाताना ट्रान्सफर केन्ना जाता म्हणाल प्रश्न तुमगेलो एक 100 या वाडीत जावन एक 1.5 वर्ष झाल्या हा 100 वाडीत जावन 1.5 वर्ष झाल्या 100 into 77 77 पांच सिंह हां जाता प्रयत्न कोर का तुम्ही करता असं प्रयत्न मागचे करतात वय प्रयत्न करता आसा तुमकां सफलता मेळचेच पळया नेक्स्ट नोव्हेंबरांत वय कार्तिक नेक्स्ट मास बरोबर येवची नोव्हेंबर ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನವೆಂಬರ್ ಅಂತೂ 23 ಪರಾಗ 23 23 ನವೆಂಬರ್ ಅಸ್ನವ येवची ನೆಕ್ಸ್ಟ್ वय वय 23 नोव्हेंबर ಅಂತೂ साधारण कार्तिक पुन्हा जत्ताची तुमका ते ग्रहण जावन घेवन एक साधारण 1 महिने नंतर ताका व्यवस्थित जावन घेवन तुमका वर्गावण जाता त्या संदर्भाचेर हा जायत नाही आता विंगड हे काम पळयता आसता विंगड आता आशिल्लें काम सोडून विंगड कामावरती जावन की तेंची वर्गावण म्हळ्यार तुमका ट्रान्सफर हे जाता ना विंगड काम हे जाता तशी वर्गावण म्हळ्यार कळो तुमका बदलावण जाता. त्या स्थानात तुका विंगड स्थानाचेर परिवर्तन जाता परिवर्तन जावची आता आशिल्लें कामांत मग आशिल्लें कामांत मुखार भविष्य साधारण मस्त म्हण सांगू जायना जाल्यार आस साधारण गुरु भाग्यार आसा जाल्यार राहुल ಒಟ್ಟು ಯೂತ್ जावन आसा तशें हांव घेवन कसं म्हणा कन्नड येवणेगिना गंटो जाला पुराय वय वय कन्नड भितर दवरला गांठीसी एक्सपेक्ट केला तसं कसं नाही तुमका भविष्य मेळटा ना कळो तुमका तशें हांव घेवन तें जावका म्हण जाल्यार रे नोव्हेंबर आतां तुमी जे काही ताळमेळ राखल्या रे ताका जावका जाता तसं प्रोसेस केल्यार आस पळय फोकस केलें म्हण जाल्यार रे तुमका विंगडान तोची वर्गावण जाता कळो तुमका जायत 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 थँक्यू थँक्यू तशें त्या उगोर लिपी शिकले शिकलं लिपी मस्त शिकू जाय न्ही वय. थोडे थोडेची शिकून घेवन पळयतना तें हांव कन्नडान तर्जुमी करून बरयलां लिपी पळोवन पळयतना आमकां साधारण म्हणटा बृहत जातक कसं आसा की तेंच विंगड कसले ना तांतू ब्रज ताका स्टेज चौक तितलेच ताजे श्लोक आनी ताजे हें म्हणटाना ಒಟ್ಟು तांतू एक 8 की 9 अध्याय आसाचे अध्यायांतू ಕೆಲವು श्लोक चड आसा ಕೆಲವು श्लोक कोण आसा आतां अन्नी पयर हांव हांगेला उलयत आशिल्लो पटवा तुमगेले कद्री श्रीनिवास शर्मा कद्री श्रीनिवास शर्मा, वय. तांगेले पुत्ता लागी वय वय उलयत आशिल्लो आतां ते तन्नी कशी तयार केल्या ब्रज जातक तांणी तेंची तुमगेले कसं म्हणा रे हाज्या पेक्षा फुडें आशिल्लो न्हू बृहत जातक लिपीर आशिल्लो न्हू संस्कृत लिपीर कितें गे त्याची तांणी एक पुस्तक तांणी तर्जीम करून घेवन ताका हें केलें कसं न्ही अन्वय अर्थ बरयलो तांगेले अन्वय अर्थ समजा, हां. एक कॉलर आसा तांगेले विशय सांगता नमस्कार हॅलो. उलयाच उलय मुंबई दुकान मॅम हां प्रश्न नेमगे तुमगेले मिगेल धुव इंजिनियरिंग जावन बँगलोर अकाउंट घेतले मॅम ठीक आहे त्याचा ना मग ते शिक्षण करत की कंपनी जाल्यार म्हणून त्या निंगूच आशिल्लें नाही तुम्ही आता कसं म्हणजे कंपनी चेंज चेंज करचे त्या विशयार वा वय वय ना मुखारचे शिक्षण करची निंगूच आसनाका म्हळ्यार ती कितले वर्स जाता ठीक आहे 23 वर्ष 17 जाता 19 23 कशी शिक्षा मन आसवा ती म्हणता पळय म्हणून म्हणता ना
नाही पळया म्हळ्यार शिक्षा मन असो शिक्षा मनस्व म्हण. वय वय शिक्षा मन असतं हा जय आता 100 भितर एक नंबर सांगायचे 105 बसली 105 105. वय तिगेला कसं म्हणारे हे कंपनीन तिक ते अस वय समाधान ना तसं म्हणजे अनेक चांग नाही नाही वय वय मला सांगता वय 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 अनेक चांग शिकून अनेक काम पळया म्हणून तिगेले त्यांची प्रयत्न कोरयेत हा ನಾ ಮುಂಜಾನೆ ತಿಗೆಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಜಲ್ಲ ಅವತ್ತು ತಿಗೆಲ್ತೆ वय इंजिनियर इलेक्ट्रॉनिक इंजिनिअरिंग शिकल्यात वय बाय वय जाव का जल तिथले मार्क मिळली माहिती मेळला बसली नाही आणि शिक्षण मला आणि कसं शिक्का म्हणून मनस आणि कसं शिक्का म्हणून मनस MBA वे नाही एमटेक टेक करका म्हणस बा वय वय कोरियत की म्हण म्हाका दिसता कसं लायक म्हणारी विद्यार्थी जावन असेल तसं गुरु पंचा मारस त्याच्या अंग एकलेकारी आता कसं म्हणा तिने प्रयत्न तिला उणी जाता असं वर्क काम तो आणि तिका मन नागे म्हणते वर्क काम करच्याक वय वय ना तिने शिकल तसं विद्यास पळ हा तक समजावून घेऊन तिक कामांक तिक कसं म्हणा ऑफर येणी वय 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 ओटे काम आवश्यक कामला जाऊन काम करत असती वय ती काय कंपनीचं काम नाही लढत नाही हा तेंची म्हणाले ती गेलं तर मुखार सोन घेऊन तिने MTech करचे असले MTech करूयात हा MTech करताना तिका लायक अगत्यशील विषयान तू कर म्हणून सांग हा ना म्हणजे लापास टाइम वेस्ट आणि लाईफ वेस्ट वय कळवा MTech करून घेऊन मागीर कामाक जॉईन जा म्हणून सांगा जेन्ना मागीर अप्लाय केलें जाल्यार लायक काम मेळटा काम लायक मेळटा उद्योगात बत लायक असं काही तोंदर ना तुमका धनाधिपती भारी लायक असं करमार असं काही तोंदर ना इथे जायचं मुखारशी सांगा इथे कुलदेवा एक प्रार्थना कर मुखारशी याची ओके ओके जायचं धन्यवाद तशी तांगेले शिन्नाश्रम तांगेले पुत्ताला उलयत आशिल्ले तांकां म्हळ्यार म्हाका कोणकी म्हणल्यार तांणी ज्योतिश्य म्हणून सांगलें पळय येता जाल्यार येवची म्हणून फोन तांणी एक विशय सांगली कसं म्हळ्यार तांगेल्या बापसूक 1.5 लक्ष श्लोक बायपडत आशिल्ले खंडित 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 त्या मटाक भारी विद्वत आसून तांणी म्हळ्यार तांगेलें अध्ययन भारी एक आळ अध्ययन अध्ययन एक व्यक्तीक आज आमगेलो ना म्हळ्यार भारी अरे बेजार अनेक कॉलर आसा आमगेलो नमस्कार हा नमस्कार बट नमस्कार सांगा तुमगे नाव आणि एक गाव सांगा सुरवेक ಪ್ರವೀಣ್ ಮೋನು ಪೆಂಟ್ವಾಳ ತಕೊಂಡು ಹಾ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮಿಗಲೆ ಅಣ್ಣಲ್ ಚಲ್ಲಲೆ ಹ್ಮ್ ಜಾಗ शार सर ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ ಎಷ್ಟು ನಕ್ಷತ್ರ नाही प्रश्न कसा ना ತಕ್ಕ ವೈದಿಕ ಐಡಿ हा नाव ಕಾರ್ತಿಕ್ कार्तिक कसा कोर नसतो ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಂತ ಸರ್ खई बँगलोर का ವಯ ವಯ ओके MBA ಕಂಪನಿ ओके ओके नंबर ಈಗ 108 भितर एक नंबर सांगायचं मग 56 56 48 आणि 8 वृश्चिक तुमगेले कुटुंबाचे गणपती खंय आराधन जावची ಮೂರು ಕಡ್ಲೆಗೆ ದತ್ತ खंय ते ಆಮೇಲೆ ಸಣಕ साणेकाल नायक हो तुम्ही वय वय थंय वत्ता वर्स वर्स वय वय वर्ष हा या पटी त्या चल्लालकारान वचून घेऊन एक देवाक एक सेव दिवचा सांगा आणि ताण म्हणत हा हा ताणे वचून सेव केल्यार मात ताका वालडीक जेवची ना विंगड अंजम केल्यार तांकां वालडीक जाता तशी नाही प्रतिपक्ष समेत होता हा कुटुंब समेत वय वय त्या ताण थंय आसका जाता उपस्थिती असत तो वय वय नाही कसं नाही विंगड सेवा कसं नाही एक देवाक हे कसं नाही आभरण पावची की ना पावेला हा रुपये करूला तुम्ही साणेकाल म्हळ्यार होड्डगारची नायक की नाही नाही वय वय होड्डगारची वाय वय वय ते पहिले एक प्रश्न जालो ना तुमगेला वय 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 तुम्ही मेळ्ळ्याचे वतान तो वय वय तई कसले निमगे निवा थंय कसं निमगे ना प्रश्न यारी ना निमित्त वय वा थंय त्या कामाक्षी देवीक प्रतिष्ठा जाल्या नंतर सकाळच्या जनांक मंगल कार्य जाता हा त्या देवील प्रतिष्ठे कार्यक्रमान तुम्ही पुरे मेळाची जायना मा नेताच आम्ही पुरा समेत होता तशीची हांगा म्हणत राशीर केतू वेळार बसला हा अशाधिपती ताका काय अंगारकाच कसं की एक तोंदर आसका ताका म्हळ्यार हा तागेले जातक दाखयल्यार कळटा तशी लग्नारी जेवो सप्तमार जेवो ना तो जमशु जेवो ना भृगुमंगल योग आसकी जातक कसं म्हणून पळोव का समजावन घेवन जातक दाखोवन घेवन तुम्ही परिहार केले म्हणून जाल्यार ताका शीघ्र विवाह योग येता ओके बालगणपती
ओम म्हणून हा बालगणपती ओम असतो त्या केलं पाहिजे. हा बालगणपती होम म्हणा कसं की अंगारका दोषच का सप्तमाधिपती कळो तुमका मला आमचे बटमा पुऱ्या बटमा माणसं केलं पाहिजे. हा 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 त्या जायने करा नव्हते. तिकडे विवाह करता मग त्या जायने ना मैं ना जायने ते तुमगेल त्या प्रतिष्ठा जाऊचे त्या कामाक्षी देवी असतं मैं वय वय त्या प्रतिष्ठा वेळार एक कसं नाही एक सोत्तो कापड जेव्हा सांगून घ्यायची ओके 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 कळो तुमका त्या कापड कुंकुम अर्सिन प्रया सौभाग्य द्रव्य असतं मैं वंटी सांगून घेतला रे आता पहिले दुर्गा नमस्कार त्या करा काय अटी ना तुम्ही वर्डीक जाल्ली म्हणून गेल्या वरा आपण घेऊन त्या दित्ताची म्हणून प्रार्थना करा ती गेल्या की ओके 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 वर्डीक जाल्ली कुडल्या त्या वर असत ना वरत आणि वकलेंका वय 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 देवाला पाय म्हणून आम्ही दित्ताची मंगल कार्य वेळारी म्हणून सांगायची आणि कसं म्हणणार रे चौथी वेळार देवाक एक स्वतः देऊ का कसं नाही बाबर निर्माण करतील हा त्या वाट ना त्या दियाची विवाह खातीर दिलेलं बा ते वय वय ताजी हा विवाह जाल्या नंतर देऊ का असेल मग नाही तांगेले एक चौथी विषय आता निम्मीला कत्री अशी तुमगेला निंबूच आहे तुमगेली चौवती खंय जाता अशें मूल करा तू मूल घरात जाताश ते येवपाच कसले चौवती नेक्स्ट कसले चेंजेस कोर का तशें कसले येयला ना ते कसं येन नवा आमगेल म्हळ्यार लाईन ना करलाय तो कोण कुत्ता करलाय तेच चौथी विशयान तो काय दिसून येता असं चौवती म्हणताना म्हाका वय doubt वय जालो. वय चौथीचे विषय दिसून येता असं हा तशें हांव घेवन चौथी कसं नाही गोंधळ जेव्हा स्वते ना ते गोंधळ गडबीड जेव्हा जाल्ल्या हवे ना 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 ते ना ना चंद्यार चलता असं न्हू वय 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 तुम्ही हा, वस्तू- तुम्ही मेळता असा न्हू ते वच्चो न्हू वय वय आम्ही हा थंय अवश्य काय तशें कसान बसतास पळय साना वस्तू तुमकां दिवच्या साध्य आस की ते दियाची ताजे बदलाक ओके 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 आयदन गी दाय गी कसं नाही कळो तुमकां सर्व करच्याक ओके ओके निमगोन दियाची कळो तुमकां ओके ओके ऑलरेडी आशिल्ले वस्तू ते दिल्यार ते उपयोग पडना ना मॅ वय वय त्या नाही वॅ वत्तना देवाक एक केन्नाय आणि चौथीक वत्तना विवाह जाऊ त्या ते विवाह जाल्या नंतर जाल्यार एक इಪ್ಪತ್ತೊಂದು ದುಬ್ರಾಂಗ್ ಹೊರಕ गणपतीक हा हा कोण आहे त्या वरतानाने वकले ना वार्डीक जाल्या नंतर ताणी दोग जाणांना ताजे जवळ ते हाणे वरका वय वय हा कळो तुमकां हें व्हेल्ली म्हणून जाल्यार हाका कुडले 3 महिने भितर विवाह योग येता ओके जायचं साध्य स्वा वय करत करत जाय इथं इथं करा जाय ओके जाय ओके धन्यवाद तशीची टाइम जाता आयला आणि खंयचे लास्ट एक कॉलराक एक अवकाश दिताची हे कार्यक्रम जावचे भितरी तुम्ही कॉल कोरेत शिवडम तशी तुमगेला आता शिकवण मुखार सता आयले वय शिकवणात मुखार सुन येयले नंतर 2006 तुकून घेवन शर्माशाला गुल्ल दिल्लो जाल्यार हांव गुल्ल दवरचे पयशे फुडें कोण गुल्ल दवरतकी त्या राशीक समजावन घेवन हांव फल सांगू सुरू केलें फल सांगचें फल सांगू सुरू केलें शर्माशाल म्हळ्यार अशें येवं का म्हणून ओके लास्ट कॉलर आमगे लायचे दिवसाचे नमस्कार उलयाची हा नमस्कार भट हांव सायराम पै म्हणून मंड्यार न्हू उलयाची आमगेल एक जनरल क्वेश्चन हां म्हळ्यार एक जातकांचो बाधकाधिपती खंय बसला म्हळ्यार वैरे जातकाचे तीर्मान जाता म्हणून म्हणटात योग जगो त्या जाता तुम्ही जातक म्हणचे की प्रश्नार म्हणचे प्रश्नार म्हणजे प्रश्न जातक त्यांचे एक जातकांचो वय जन्म कुंडळी जाल्यार ते रॉंग इन्फॉर्मेशन वय 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 जन्मकुंडलींचो सांगे बट मग सांगता बाधकाधिपती खंय बसला म्हळ्यार वैरे तो एक डिसायड जाता म्हणून चांग जावो वायट जावो वय वय तुमकां सांगचें ताचे बघा एक कसं माहिती वय माहीत सांग तुमकां प्रश्न एक आनी thank you. जातकाक व्यत्यास आसा हा हा प्रश्न आहे तो कसा म्हणाली वर्तमान कालाचेर कसं चलता की त्याविषयी सांगचो नाही नाही प्रश्न नाही मामा जातकांचो ओरिजिनल जातक असतो ऐकून घे, continue करा. सांगा. तुमगेल प्रश्न कंप्लीट अर्थ जाले भटमा म्हाका कळ्ळें? आणि उत्तर सांगा. दिताचे ऐकाय तुमकां हा ओके आता साधक बाधक विषय येता ना प्रश्न येईल नंतर वय गी मनान तो वय 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 जातका विशयान तो प्रश्न येवचे आमकां अगत्य ना कसं लायक म्हणारी हा जन्मादस्य यतः म्हणून घेवन केदान सांगला की जातक जन्मा तुकून घेवन तुमगेले पूर्ण जीवन जावता जवळते वय वय तर जातक कुंडलीक समजावन असू दे आम्ही जन्मा येतना आमकां बाधक म्हणाल कसं नाही विषय असना हा प्रश्न यांच्या वेळी कशें म्हळ्यार बाधक आम्ही केला तसा सत्कर्म गी दुष्कर्म गी म्हणून घेवन पळोवचे खातीर जावन घेवन प्लस मायनस पळोवचे खातीर जावन प्रश्न आसूचो हा कळो तुमकां वय वय आम्ही चुकून पडल्याचे वही म्हणून घेवन आमगेल मनदट्ट जावन प्रायः चित्त आमगेल चित्ताक कळका
हा आमगेल मन भितर सुद्दां चित्तच पळय ताणें वर्क करून घेवन तागेल मन कशें की ताका समजावन घेवन हांव चुकून पडला वही म्हणून घेवन त्या संदर्भाचेर येवका ताका जावन प्रायश्चित्त करचें त्या प्रायश्चित्ता वेळार बाधकाधिपती खंय आस की तशें जावन घेवन अमके अमके राशीक बाधकाधिपती म्हणून सांगताची अमके अमके वय राशी वय कळ्ळो तुमकां चरेशु एकादशी बाधा कळ्ळो तुमकां तशी ती वरलेले सांगता वताची कळ्ळो तुमकां वय वय चर स्थिर द्विस्वभावाक राशीक द्विस्वभावाक सप्तम राशीचे तशी ती वय, स्थिर वय. राशीक तुमकोतच कशी नवमाची. वय, नवम महाबाधकाधिपती म्हणटना अमके राशीक इतले बाधकाधिपती कुंभाक आणि मीनाक आणि वृश्चिकाक म्हणून सांगताची हा. ते निर्धार करता पळया बाधकाधिपती वय. कोण निर्धार करचे ते दैवज्ञान वय दैवज्ञान निर्धार करून घेवन त्या संदर्भाधिपती त्या संदर्भात प्रश्न मार्गस म्हणले घ्या त्या संदर्भाचेर तो बाधकाधिपती कोणालोट बसला ताका कोणाल दृश्टी आस कोणाल कितली दृश्टी आस काल दृष्टिकी अर्ध दृष्टिकी मुक्काल दृष्टिकी पूर्ण दृष्टिकी त्या दृष्टीक समजावन घेवन तागेले अंश करतना ताजे खातीर जावन स्फुट करून घेवन त्या स्फुटान देव तसलो पॉयंट कसो आस पळय ताका येईल तसलो ते बाधकाधिपती नवंशा सांगून घेवन ताका प्रायश्चित करचें तितलेच ओके बाधकाधिपती अमके ते शस्त्र म्हणून घेवन तुमकां बाधक म्हण दिसून आयले बाय ताका सांगेल तसलो प्रायश्चित्त पुरा मस्तकड आसत सुदर्शन होम मात्र न्ही अघोरा होम आस भूतमारण बली म्हणून सांगताची तशीच तुमगेले अंगारक जेव आयले म्हण जाल्यार नवंशाक अधिपती जावन घेवन त्या खडगरावणा बली म्हणून सांगताची तशें जावन घेवन चंद्राल आनी शुक्राल योग येवन घेवन नवंशाधिपती नवंश केन्ना एकन येवचे अंशो वय वय वेंगड खंयचे येतवा येना ताका म्हणजे स्फूट करून घेवन पळयतना एक अंश येवचो द्रेकाणा स्फूट करून पळयतना तोच अंश येयलो म्हणटना आमकां षडंगांत कितले स्फुटाक कितले अंश येता म्हळ्यार पर्सेंटेज कितले येता म्हणून पळोवचें कोणाला पर्सेंटेज चड आस की ते बहुमत कळ्ळो तुमकां बहुमत समजावन घेवन ताका प्रायश्चित्त कसं बरयला पळय तेंच करका म्हण आसा वय वय प्रश्न येयले नंतर प्रायश्चित्त येवन गेले ताची मागशीची ओके हा ओके कळ्ळो तुमकां सिंपल जावन हय सांगता थँक्यू बट सिंपल जावन सांगता म्हणल्यार माहिती जावका आशिल्लें धन्यवाद नाही सिंपल जावन सांगता म्हण जाल्यार वय. जन्म कुंडलिक तुम्ही राशिक बाधक बाधकाधिपती म्हण ना ना प्रश्न घालताना मात्र ते बाधकाधिपती पर्यंत लगाव तसं देखून तुमगे जन्म राशी एक जन्म लक्ष खंयचे आसो वय. जन्म लग्न ताका बाधकाधिपती म्हणून कुंडलिक आसना प्रश्न घालताना मात लगाव तुमकां निजान धन्यवाद ओके, कसं ओके, thank you, तुम्ही thank you. प्रश्न नेमगेला निमती कितली की ज्यान जिज्ञास आशिल्ली जाणतो जिज्ञासांक एक उत्तर मेळ्ळें म्हण दिसता वय 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 ताजे खातीर आनी गेला बट म्हळ्यार एक एक जन एक एक नंबर सांगता आशिल्ली ती ताजे खातीर ते क्लियर जावका म्हणाल कितें आतां तुम मन दट Thank you. केला वय वय थँक्यू बट मॅम थँक्यू जय जय धन्यवाद थँक्यू बहुशा टाइम टाइम जालो बाय जाल्ल्या म्हणल्यार तशें बट मस्त विचार तुम्ही सांगले आणि तुम्ही ज्योतिषांत शिकून जातरी कशी पुरे केलं त्या मस्त पडे तुम्हाला निमगिला आताच वातावरण कशें आसा हें पुरे फुडल्या एपिसोडान जाल्यार निमगिला तशी ह्या कार्यक्रमाक ज्योतिष दर्पणाक मस्त काळ नंतर बहुशा देड वर्सा लागली मस्त सांगताना तुमकां येवचे जाय कारणांतर जावन मस्त कार्यक्रम पुरे आशिल्ले तशें आज येवन तुम्ही भागी जाल्याचे मस्त विचारू तुम्ही सांगिलच या कार्यक्रमाक भागी जाल्याक युथ ऑफ जीस बी तर्फेन तुमकां अनंत अनंत धन्यवाद तशी ह्या कार्यक्रम आणि मुखार सुंजेलार येदोल तुम्ही प्रीती सहकार दिला मुखार सुंजेलारी प्रीती सहकार केदनाय आसा म्हणून सांगताची हे कार्यक्रम मुक्ताय करता लोका समस्ता सुखिनो भवंतु नमस्कार